सरकार खणी परत सुरू करपा वयल्यान व्हड व्हड भाशणां दिता खरी, मात काँग्रेसीन परतून एकदा शेनवारा ताकतिकेची CLP बसका आपयल्या, पूण ह्या बसकेन काँग्रेसीन लोबो आनी कामताक सोडून उरिल्ल्या 9 आमदारांकूच आपोवणें दिला। लोबो आनी कामताचेर सभापती कडेन दाखल केल्ली अपात्रतायेची याचिका हायकमांडाचो निर्णय आसतलो। नवो विरोधी पक्ष फुडारी फुडल्या सप्तकांत जाहीर करतले अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलां। आमच्या आमदारांक फोडपाचो दर दिसा भाजपा कडल्यान यत्न चालूच आसा असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला। आमदारांक पयशांची हायसा दाखोवप तशेंच धमक्यो दिवप अशे प्रकार भाजपा कडल्यान चालूच आसा अशें तो म्हणटा। तशेंच आमचे आमदार ह्या आमिशांक बळी वयचे ना असो दावो पाटकरान केलो। तशेंच भाजपाच्या ह्या गैरवेव्हारांत आतां प्रधानमंत्र्यान लक्ष घालचें आनी लोकशाय राखची अशी मागणी पाटकरान केल्या। जुवारी एग्रो कंपनीन लिजार दिल्ली जमीन विकली तरी कशी? सनद नासतना जमनींचे प्लॉट करून विकप सुरू आसा, ह्या विशीं सरकार ओग्गी कित्याक आसा असो प्रश्न मायकल लोबो आनी विजय सरदेसायान महसूल मंत्र्याक केलो। ह्या प्रश्नावयल्यान सभाघर बरेच गाजले। मुख्यमंत्र्यान जुवारी एग्रोची सेल डीड्स बेगोबेग बंद करची ना जाल्यार आंदोलन जातले अशी शिटकावणी ताणें ह्या वेळार दिली। पंधराशे 83 वर्सा पुर्तुगेजांनी चलयल्ल्या धर्मांतरणा आड कुंकळ्ळेच्या 16 जागृत गांवकारांनी बंड केल्ले। आयजूय तशीच धर्मांतरणा जाता जाल्यार आपले सरकार ते खपोवन घेवचें ना। सरकार संस्कृतीची जतनाय करपाक म्हत्व दिता। त्या खातीर राज्यान धर्मांतरा करपाच्या प्रकरणा आड खर कारवाय जातलीच अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। चिफ्टन हे मेमोरियलाच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री उलयतालो। दर वर्सा 15 जुलयाक सरकार दीस पायतले अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। खासदार श्रीपाद नायक, स्वातंत्र्य सैनीक आनी सरकारी अधिकारी हो दीस मेळोन पाळटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले। लेप्रोसी हॉस्पिटला खातीर कुट्टरे दिल्ल्या जमनींचेर अतिक्रमण केल्ल्यांचेर कारवाय करून जमीन परती सरकाराच्या ताब्यात घेता। उपरांत त्या सुवातेर पद्मभूषण पुरस्कार जैतिवंत जुझे परेराच्या नांवान एक सांस्कृतीक केंद्र उबारपा वांगडाच कुट्टरेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राक जागो दिता। तशेंच कुट्टरे हॉस्पिटल बांदपा खातीरूय जागो दिता। ह्यान आदी बेकायदेशीरपणान जाल्ले अतिक्रमण काडचे पडटले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान कुट्टरेच्या आमदार आलेक्स रेजिनाल्डाक आश्वासन दिलां। विधानसभेन एका खाजगी थारावाचेर अर्थपूर्ण चर्चा जाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान हें आश्वासन ताका दिलें। गोंयांत जावपी लिनियर प्रकल्प रद्द करचो असो दाखल केल्लो प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन सभापती रमेश तवडकरान फेटाळ्ळो। एल्टन डिकोस्टा आनी विजय सरदेसायान हे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन मांडलेले।
3 लिनियर प्रकल्प जालो जाल्यार गोंयचें पर्यावरण इबाडटलेंच तशेंच प्रदूषण लेगीत वाडटलें ह्या मुद्द्याचेर एल्टेन आनी विजयान कोर्टाचो निवाडो दाखोवन सरकाराक धारे धरले. डबल ट्रॅकिंग प्रकल्प जालो जाल्यार गोंयांत कोळशाच्यो येरादारी खातीर 13,000 ट्रेनी गोंयांत यो वच करतल्यो देखून व्हडा प्रमाणांत प्रदूषण जातलें अशें विजय म्हणटा. ज्या गोंयच्या लोकांनी विश्वास दवरून वेंचणुकेन वेंचून हाडले ते आनी त्याच लोकांचोच ह्या प्रकल्पाक खर विरोध आसत जाल्यार सरकार ह्या प्रकल्पांक तेंको दिवन ते प्रकल्प गोंयांत कित्याक हाडपाक सोदतात असो प्रश्न युरी आलेमावान केलो. तशेंच सरकाराक गोंयांत कोळसो हाडपाचो ना जाल्यार सरकार ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी गोंयच्या तरणाट्यांक रोजगार मेळोवन दिवपाची मोख फुडल्या वर्सा मेरेन पुराय जातली अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिलें. ह्या खातीर आमचो वावर सुरू आसा. ही मोख पुराय करपाक सगळ्या खात्यांक तैनात केल्यात अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या. गोंयचे शिक्षीत तरणाटे ह्यान फुडें घरांत बेकार बसचे ना. तांकां नव्यो संदी उपलब्ध करून दिवपाची जबाबदारी आमच्या सरकाराची आसतली अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलां. सरकार खणी परत सुरू करपा वयल्यान व्हड व्हड भाशणां दिता खरी, मात ह्या खणींचेर अवलंबून आशिल्ल्या लोकांच्या फुडारा विशीं मात सरकार कांयच सांगूंक तयार ना अशें म्हणीत विजय सरदेसायान भाजपाचो फोग काडलो. तशेंच ह्या लोकां खातीर सरकारान आवट ऑफ द बॉक्स वचून विचार करपाची गरज आसा जे सरकार करिना अशेंय विजय म्हणटा. बारा टक्के जावचे ना 15% दंड भरून पयशे फारीक करचे पडटले अशें मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीसान सांगलें. HPCL कंपनीन मुरगांव पालिकेक वन टायम सेटलमेंटाच्या माध्यमांतल्यान 8 कोटी रुपया फारीक करपाचें थारायलां. तशेंच 9,000 चौखण मिटर जमीन पालिकेक दिवपाची सहमती दाखयल्या. ह्या विशीं कंपनीन पालिकेक प्रस्तावय धाडला पूण 12 न्हय 15% जोर फारीक करात अशी पालिकेची मागणी आसा. ह्या विशीं पालिकेचो प्रस्ताव कंपनीक धाडून दितले अशें नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिगीसान सांगलां. कळंगूट तशेंच बागा वाठारांतल्या रस्त्यांची सामकीच बाबत अवतिकाय जावन पडल्या. सगळो रस्तो फोंडकुलांनी भरला. आतां पावसाचे दीस आशिल्ल्यान फोंडकुलांनी उदक भरून उरता, ताका लागून अपघात जातात. हे अपघात जावचे न्हय म्हूण कळंगूट वाठारांतल्या लोकांनी स्वताच्या खर्चान रस्त्या वयली फोंडकुलां पुरयलीं. ह्या वाठारांत चड प्रमाणांत पर्यटक येतात, ताका लागून तांकां त्रास जावचो न्हय म्हूण प्रशासनान हांचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. अग्रिमा नायर ही केरळाची चली आख्खो भारत सायकलीन प्रवास करता. योग दिसा निमतान 21 जूना सावन ताणें कुचीन लडाखांतल्यान
सायकलीन प्रवास करपाक सुरवात केल्ली. शुक्रारा दिसा 15 जुलयाक ती गोंयांत पावली. योगाचें म्हत्व सगळ्या लोकांक कळचें हो हेत मतीन घेवन ताणें भारताच्या चडशा वाठारांनी सायकलीन प्रवास केलो. गोंयच्या लोकांनी दर दिसा योगाचो सराव करचो असो संदेश ताणें गोंयकारांक दिला. रेल्वे दोट्टीकरण तशेंच कोळसो येरादारीक लागून गोंयच्या सैमाचेर तशेंच लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जातलो. त्या खातीर हे प्रकल्प गोंयांत नाका अशी मागणी आमदार युरी आलेमांव आनी दिगंबर कामतान विधानसभेत केली. गरज नासतना सरकार हे प्रकल्प गोंयांत कित्याक हाडपाक सोदतात असो प्रश्न दिगंबर कामतान विचारलो. केंद्रान ह्या प्रकल्पांचो गोंयचेर कितें परिणाम जातलो ताचो अभ्यास केलो काय कितें अशें कामतान ह्या वेळार विचारलें. कोळशाच्या कॅम्पिंग कितलें आसचें तें आतां परत थारायलां. त्या खातीर कोळसो येरादारींतल्यान लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावचो ना अशें सांगून पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान चड उलोवप टाळ्ळें. सभाघरांत विरोधकांक उलोवपाक हांव वेळ दिना हो आरोप साप्प चुकीचो. खंयच्याच विरोधी पक्षाच्या आमदारान तशी कागाळ म्हाका तरी करूंक ना अशें सभापती रमेश तवडकार म्हणटा. सभाघराच्या कामकाजा वेळार खंयचे पार्लिमेंटरी शब्द वापरपाक जायना त्या विशीं सभाघराच्या वांगड्यांक समजिकाय दिवपी खासा पुस्तक काडपाची गरज ना. आमी लोकप्रतिनिधी त्या खातीर समाजान वावुरतना आमी कशें वागतात तशेंच सभाघराचें कामकाज करतना कशें वागूंक जाय अशेंय तवडकराचें म्हणणें. मुळगांव, बागवाडा आनी साळ पुनर्वसन वाठारांतल्या शाळांचे बेगोबेग पळोवणी करून काम बेगोबेग पुराय करतले अशें आश्वासन सरकारान दिल्ल्याचें थळावो आमदार चंद्रकांत शेटये सांगता. सध्या एक फायल टेंडराक गेल्ली आसा. दुसऱ्या शाळेचें फकत नूतनीकरण करपाचें उरलां अशें शेटयेचें म्हणणें. विधानसभे भायर विजय सरदेसायान उलोवप केल्ल्या नुस्तें संवर्धन केंद्रा विशीं नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळर्णकारान स्पश्टीकरण दिलां. नुस्तेमारी मंत्र्याच्या कोतान नुस्तें संवर्धन भायर दिवपाचें कारण कितें तर गोंयचे भुरगे पुराय इन्व्हेस्टमेंट करपाक फुडें सरनात खंय. ताका लागून गोंयच्या भुरग्यांनी तें शिकोन घेवचें. आपूण लुकसाणान पडचो ना हाची खात्री जाली काय मागीर तें सुरू करपाचो विचार करूं येता अशें ताचें म्हणणें. पणजेच्या शार भलायकी केंद्रांत शुक्रारा दिसा 18 ते 59 पिरायेच्या लोकांनी फुकट बुस्टर डोस घेतलो.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सा निमतान केंद्र सरकारान बुस्टर डोस फुकट दिवपाची मोहीम राबयल्या. 15 जुलया मेरेन ही मोहीम चलतली. चडांत चड लोकांनी ह्या मोहिमेचो लाव घेवचो अशें आवाहन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरान केल्लें. सागरमाला प्रकल्प आयलो जाल्यार गोंयचो नुस्तेमारी धंदो आनी पर्यटन वेवसाय काबार जातलो. सर्वोच्च न्यायालयान ह्या प्रकल्पांत स्थगिती दिल्या. तरी लेगीत RBNL कंपनी आनी गोंयचे प्रशासन हाचेर ओग्गी आसा. हो प्रकल्प गोंयच्या जनतेच्या हिता आड आसा जाल्यार तो आनी खंय तरी वचूं हातून सरकार आनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताक कसलेच लुकसाण ना. हातून गोंयच्या जनतेचें हित आसा जाल्यार तें कशें हें मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या जनतेक पटोवन दिवचें अशें आवाहन संघटनेच्या वांगड्यांनी केलां. सरकारान लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचें काम करचें न्हय अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या. लोकसभेन असंसदीय शब्दांचेर आळो घालतले. येता त्या पावसाळी अधिवेशनांत हाची अंमलबजावणी करतले अशें काल जाल्ल्या संसदीय सत्रांत निश्चित केल्लें. संसदेन खालिस्तान, रक्ताचें शेत, शकुनी, तानाशाही ह्या उतरांचो वापर करपाक मेळचो ना ह्या शब्दांचो वापर केल्ल्यांक कामांतल्यान वळगायतले. ताका लागून केंद्र सरकाराचेर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी खर टिका केली. तांचेर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांकां स्पश्टीकरण दिवचें पडलें. संसदेन खंयच्याच शब्दांचेर बंदी ना. जी यादी जाहीर केल्या ती फकत कामकाजांतल्या वळगायिल्ल्या शब्दांची यादी आसा अशें संसदेन खासदारांक स्वातंत्र्य आसा अशें ताणें स्पश्ट सांगलां. पंचायत वेंचणूक लडोवपाक इत्सूक आशिल्ल्या उमेदवारांक OBC सर्टिफिकेट दिवपाक कळाव जाता अशी कागाळ मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान केल्या. लक्षवेधी सुचोवणे वेळार संकल्पान हो विशय मांडलो. OBC प्रमाणपत्र मेळूंक ना जाल्यार उमेदवारांक पंचायत वेंचणूक लडोवपाक मेळची ना. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान हाचेर जाप दितना उपजिल्लो अधिकाऱ्याक आदेश दिवन ही प्रमाणपत्रां बेगोबेग दिवपाक लायत अशें आश्वासन दिलें. गोंयच्या सिव्हिल, क्रिमिनल, डिस्ट्रिक्ट तशेंच ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलाच्या कितल्योश्योच केसी निकालाविणी पडून उरल्यात. न्याय प्रक्रिया बेगोबेग जावन याचिकादारांक वेळार न्याय मेळोवन दिवपा खातीर केशींचो निवाडो बेगोबेग लागपाक जाय देखून कायदो विभागान ह्या प्रश्ना कडेन लक्ष घालपाची मागणी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केली. विजयान लक्षवेधी सुचोवणे वेळार हो प्रश्न उपस्थित केलो. न्यायालयांतल्या साधन सुविधांची परिस्थिती बाबत जाल्या न्यायालयांनी फावो त्यो सुविधा नात हें विजयान सभाघराचे नदरेक हाडून दिलें.
दिवचल म्हालांतल्या नार्वे वाठारांत घराचेर शुक्रारा फांतोडेचेर माड कोसळोन घराचें बरेंच लुकसाण जालें. देवादयेन कोणाकूच मार लागोंक ना. हातूंत घराच्या किचनांतली गॅस शेगडी आनी किचनांतल्या सामानांची मोडतोड जाली. दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक खबर मेळटकीच दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून घराचेर पडिल्लो हो माड कुशीक काडलो. बिरेस्तारा दिसा आयिल्ल्या वादळी वाऱ्याचो 70 म्हालांक धक्को बसलो. वाळपय फोंडे मार्गावयल्या कणकिरे वाठारांत झाड पडिल्ल्यान सुमार 3 वरां येरादारी आडखून उरली. जाल्यार होंडा आनी नगरगांव ह्या वाठारांत लेगीत झाडां पडिल्ल्यान सुमार 1 वर येरादारी आडखून उरिल्ली. खुबशा वाठारांनी झाडां पडिल्ल्यान वीज चरयांचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण जालें. ताका लागून जायत्या वाठारांत वीज पुरवण खंडीत जाली. उटंगाराच्या पावसा सयत वादळी वारो घोळिल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाल्या. दिवचले बायपास रस्त्याचेर एका सुण्याक गाडयेन धपको मारिल्ल्यान तो सुणो जखमी जालो. धपको मारपी गाडयेन मात अपघात थळावयल्यान फुज्ज्यो काडल्यो. बिरेस्तारा दिसा सांजे ही घडणूक घडली. सोसायटी फॉर वेलफेअर ऑफ एनिमल आनी नेचराचे अमृत सिंग आनी हेर वांगड्यांनी जखमी जाल्ल्या सुण्याक ताब्यात घेवन ताका उपचार केलो. रस्त्यांचेर रावन गरजे भायर वाहनां आडावन नागरिकांची सतावणूक करपी खासा करून पर्यटक खातीर त्रासाचे थारिल्ल्या येरादारी पुलिसांक आतां मर्यादा घातल्यात. एखाद्या वाहन चालकां कडल्यान येरादारीचे नेम उल्लंघन जाल्ल्याचे स्पश्ट दिसत जाल्यारूच वाहन आडायात, नाजाल्यार कारण नासतना वाहन चालकांक त्रास दिवचो न्हय असो आदेश गोंयचे पुलीस महानिरीक्षक ओमवीर सिंग हांणी येरादारी पुलिसांक दिला.